आदल्यो मंत्री आनी आमदार जेनिफर मॉन्सेरात आयतारा संवसाराक अंतरली। मॉन्सेरात हांका दीर्घ दुयेसा उपरांत मरण आयलें। 56 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमणो स्वास घेतलो। सांतिनेज हांगासरल्या मोक्ष मसणभुंयेंत तांचेर हिंदू पद्दतीन आयज सांजे निमाणे संस्कार जातले। तांची फामील, समर्थक, आमदार तशेंच मंत्री जेनिफर हांच्या निमाण्या दर्शना खातीर ताळगांवां तांच्या घरा पावल्यात। पळयात। पहिली ज्या पक्षान आशिल्ली तेन्नाय आनी ताज्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीनी ताजे बरोबर काम करतानाचो म्हजो अनुभव एक आयला। पार्टी खातीर एक डेडिकेटेड अशी ती कार्यकर्ती आशिल्ली। हांव सभापती आसतना ती आमदार आसली, मंत्री आशिल्ली। त्या वेळार ताजो परफॉर्मन्स हो लोकां खातीर आशिल्लो। अत्यंत संयमान आनी एक वेळ अशा पद्दतीचे सदांच उतरां आसता। लोकां खातीर कितें करपाक जाय हाचो एक बरें उदाहरण म्हणजे जेनिफर बाय आशिल्ली। मला काळगांवकार श्रद्धांजली एक हसमुख चेहरो आनी तसोच अभ्यासू वृत्तीचो आनी लोकां खातीर काम करपी चेहरो आनी पक्षान जी दिल्ली ती जबाबदारी आसा ती त्या ह्या मतदारसंघात व्यवस्थीतपणे पार पाडची अशें एक नेतृत्व हें खरें म्हणल्यार आमचे भितर ना। देवाचो म्हाका आत्म्याक शांती दिवची। तुमची कलीग आसली जेनिफर आमचे कलीग आशिल्ले फाटल्या सादारण 37 वर्सां ते आमचे बरोबर हसत खेळत सगळें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें आनी गोंयचे बरेपणाचें काम केल्लें आसा। ऑफकोर्स त्याचे पयलीं बी ते आशिल्ले आनीक हांवें पळयलें की बाय जेनिफराची केन्नाच कंप्लेन्स आसना, कितें सजेशन्स आनी व्हेरी कन्स्ट्रक्टीव सजेशन्स। आनीक हे पद्दतीन ताणें आमच्या असेंब्लीत इतली वर्सां काडलीं हसत खेळत। यू विल फील द वॅक्यूम, आय मीन यू विल फील द वॅक्यूम। आमकां मनात सदींच याद जातली बाय जेनिफराची तेज्या बऱ्या स्वभावाक लागून, तेज्या बरे कर्तुत्वाक लागून। जेनिफर मॉन्सेरात बात आमचे कडेन ना। ती अत्यंत दुःखद घटना जी आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान संपूर्ण गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान तालिगांवच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत दुर्दैवी घटना आसा। कारण अत्यंत यंग एजीचेर 56 वर्सांचेर तांकां मरण आयलें आनी त्यामुळे तांचो स्वभाव आनी काम जर पळयलें आसत जाल्यार तर अत्यंत सुस्वभावी, कमी उलोवपी, अत्यंत नम्रपणे वागपी अशा प्रकारच्यो तांचें व्यक्तिमत्व आशिल्लें आनी सगळ्यांक आकर्शीत करून घेवपी अशा प्रकारचें व्यक्तिमत्व आशिल्लें। आनी म्हणूनच ताळगांव मतदारसंघांतल्यान 3 फावटी आमदार म्हणून वेंचून आयले। काल जे ताका देवान भुरगेचपणी देवान आपयन आयलें हें आयकून आमकां सारको शॉक जालो। हे MLA आसतना आनी मिनिस्टर आसतना हेणें आमकां जायती हेल्प केला। सो बरें सिंपल मिनिस्टर जावं MLA एक सिंपल हेल्पफूल आनी तेगे आमी कसलें काम घेवन गेले जाल्यार ते आमगेली कामां जातलो कोताले। एक पाट्याक सांगल्या पुरो, दुसऱ्या पाट्याक आनी 4 वचपा नाकाल्लें।